थँक गॉड आम्ही काल म्हापसा येऊंक ना म्हणून, कित्याक की काल खूप गर्दी आसली, चलपाक सुद्धा नो गावान आसले. ओके गाइस, तुम्ही बघू शकता हा फुल पॉवर रेडी आहे सारखो सायकल घेऊन. हो हो, परत एकदा सायकलिंग करीत. सो गाइस पळयात कितले ऊस बी येयल्ले आसा ते आमच्या तुळशीच्या लग्नाचे. मार्केटान येयला आता आम्ही सामान घेवपाक. हांगासर पळया आतेरा, पळया आतेरा. तुमचो म्हापसाचो स्ट्रीट पळया, सगळे तरेचे कपडे बिपडे मेळटा हांगा गॅरंटेड. पळया खरे खरे खरे. काय बरं खंयचो हो? हो बरा, होच घेऊया. कसो गे काकी? 500 रुपया गे. आणि खूप हा बरो, होय हा बरो. फुला पळय काय बरी हा. हो सगळो फुलाचो मार्केट, सगळो फुलांचो मार्केट. आयज कमी आहा न्हू गे? काय हो हो, परत एकदा सायकलिंग करीत. कितल्या दिसांनी वत येयला, सो वताचो मातसो फायदो घेवया. सायकलिंग करया, मातशें एक्सरसाइज करया. कितें म्हणटात गायज? ओके गाइस, तुम्ही बघू शकता हा फुल पॉवर रेडी आहे सारखो सायकल घेऊन. आणि चडच बरी फील येता सारखी. कित्याक सांग, कितले दीस जाले न्हू पावस पडटा. आयज बरें वत गावले. आता एका वरा भितर बरी 30-40 किलोमीटर सायकल चलयता आणि मागीर बरें दिसतलें. कित्याक खूब दीस जाले न्हू सायकल चलोवंक ना हांवें. आनी सायकलीची मातशी संवय जातली म्हाका. एक्सरसाइज करी न्हू हांव. तू कितें करता? सांगा पळय मग, आयज कितें आहा? शुक्रार आमचो. कितें करपाचें लोकांनी? रोवपाचें. सो गाइस, तुम्ही पळोवपाक शकता आमची देवी काय बरी दिसता ती. आणि आता जाल्लेली आसा रातची 8:30 आणि आता भजन स्टार्ट करपाचो टायम येयल्लो आसा. चड पावस पडटा म्हणून आयज चड कोण ना हांगासर, पण पळोवया मागीर कोण येता जाल्यार. आणि अवी तो पळय त्या वाटेन बसला. सो गाइस, आम्ही न्हू प्रसाद पयली देवाक दवरतात. ये हम ये क्या कर रहे हैं? ये प्रसाद लोगों के लिए. लहान लहान भुरगे पळय आमच्या वांगडा हेल्प करता आमकां. आमी आयज आमच्या शुक्राराक केल्लेले आसा स्वीट कॉर्न मसाला, पुराण पोळयो, ढोकला, मागीर बटाट वडे, आणि मागीर आमी कितें दिल्लेले सॉफ्ट ड्रिंक दिल्लेले. सो ल्हान ल्हान भुरगे पळय कशे हेल्प करता आमकां ते. घे म्हणून पावस पडलो रे बाबा. पळयात केलो व्हडलो पावस. ओदो काय बरें वत असलें आनी आतां पळय अचानक पावस पडलो. The next day. सो गाइस पळयात कितले ऊस बी येयल्ले आसा ते आमच्या तुळशीच्या लग्नाचे. कितले सामान येयल्ले आहा पळयात. ऊस पळयात ऊस. सो गाइस, आम्ही आता हा म्हापसा तुळशीच्या लग्नाचे सामान व्हरपाक येयला. बारीक सारीक कितें जाय आसलें. थँक गॉड आम्ही काल म्हापसा येऊंक ना म्हणून, कित्याक की काल खूप गर्दी आसली, चलपाक सुद्धा नो गावान आसले. आणि आता आम्ही येयला दनपारचे 3 गर्दी कमी आसता न्हू म्हणून. आमगेर तुळशीचें लग्न जाता न्हू. आता येतले न्हू पुजेक सगळे.
ओके सो गाईज आयज आमगेर आसा पळय कितें तें कॉमेंट करून सांगा हें कितें तें कॉमेंट करून सांगा हें कितें तें आयज सांगिना हांव तुमकां तुमी सांगा कॉमेंट करून सो फायनली आमची पुजा जाली सगळें जालें जेवून खावन आमी घट सारकी फूल पावर आय नो आयच्या ब्लॉगान आमच्या चड कांय ना आयच्या ब्लॉगान सगळी पुजा बिजा तेच आसा जे आमचे क्रिस्तांव भाव आसा कोणी पळोवंक ना तेंच्यांनी ही व्हिडिओ पळोवची आनी हिंदू भाव भयण आमचे ऑलरेडी जाणा तुळशीचें लग्न कितें पळय तें व्हिडिओ व्हडली जातली व्हडलो प्रोसेस आमी व्हडली घातलेली जाल्यार तुमी वाजेतली आसली पळोवन सो म्हणून आमी चड व्हडली व्हिडिओ घालूंक ना दुसरी म्हणटा पळय तें हांव कितें सांगूंक सोदता तुमकां हांवें 2 दीस पयलीं ब्लॉग घातलेलो ओके 2-3 दीस पयलीं की हांगासर आमच्या तेवटेन चोर येयल्ले म्हणून CCTV कॅमेरान कॅप्चर जाल्लेले ती व्हिडिओ इतली व्हायरल जाली की म्हाका खूब जाण म्हणटा तसलोच मनीस आपूण थंय पळयलो म्हणटा म्हणजे आमच्या आल्दोनान त्या वाटेनूच खंय तरी एकल्याक पळयलो म्हणटा कोण म्हणटा आनीक थंय पळयलो म्हणटा कोण म्हणटा आनीक खंय कोण म्हणटा असलो सेम मनीस म्हणटा आमच्याय कॅमेरान कॅप्चर जाला म्हणटा सो पळयात तुमकां खंय मेळटा बीन जाल्यार कोणाय कडेन खबर आसा स्क्रीनशॉट मारा गावलो जाल्यार आमकां इन्फॉर्म करा ओके आमी कंप्लेंट दिल्लेली आसा ऑलरेडी बट स्टील तुमकां गावता जाल्यार तुमी सांगचें ओके TV बिवी बंद केल्या फूल पावर आनी तकली आयज सॉलीड दुखता सारकी सॉलीड दुखता म्हाजी सारकी आनी आतां पळय तुमच्या वांगडा तुमकां व्लॉग करून हेच्या भायर म्हाका एडिटींगेक बसोंक जाय एडिटींग जालें काय मागीर म्हाका अपलोड करूंक जाय अपलोड केलें काय मागीर हांव 5 न्हिदोंक वयतलो आतां तुमकां खरें रियलिटी सांगता एडिटींग करपाक जाय न्हू 15 मिनटांय लागता अर्द्या वरूय लागता 1 वरूय लागता ओके बट युट्यूबाचे रिस्ट्रिक्शन टू मच एक सिंगल मिस्टेक युट्यूबाचो चॅनल गेलो सो बिकॉज ऑफ दॅट 10 फावटी चिंतून 10 फावटी पळोवन सगळें कितें आहा रायट आहा रॉंग आहा तें चॅक करून आमकां व्लॉग एडिट करून अपलोड करचो पडटा सो आनी येस आनी हांवें तुमकां दाखयलेलें की हांवें स्लिपर घेतल्या म्हणून खूब जाणांनी म्हाका भरपूर कॉंग्रेच्युलेट केल्लेले आसा आनी खूब जाणांचे जेलसी जावन नाका जाल्ले कॉमेंटूय येयल्लेले आसा की अशें तशें तुवें हें घेतलें तें बरें करूंक ना आनी पयशे वेस्ट केले आनी खूब कितें आतां हांव जोडटलो हांव म्हाजेर मोडटलो जेन्ना हांव जोडून कोणाची हेल्प करता तेन्ना लोक फुडेंय सराना हेल्प करपाक थोडे लोक फुडें पासून सराना हेल्प करपाक कोणाची आनी हेल्प करूंक वयता जाल्यार तेजी हेल्प कित्याक करता तूं अशेंय उलयता ओके आनी नाका जाल्ले नॉनसेन्स कॉमेंटूय मारता आनी जेन्ना आमी घाम कश्ट काडून मेहनत करून आमी आमकां वस्तू घेता तेन्ना लोकांची इतली कित्याक जळटा म्हाका कांय कळना फॉर नो रिजन ओके सो गायज कितें आहा तुमकां खरें सांगता हांव न्हू गाडयांचेर इतले पयशे उडयता आनी जुवाचेर केन्नाच ना ओके कितें बरें कितें जाय केन्नाच ना एवरीथींग ऑन मोटरसायकल देवाचे कृपेन म्हाजें एकूच एडिक्शन आहा मोटरसायकल आनी हांव तेजेरूच पयशे उडयता मोटरसायकलीचेरूच गाडयांचेरूच बट फर्स्ट टायम हांवें चिंतलें की हांव एक ड्रीम कंप्लीट करता एक स्लिपर विकतें घेता ओके सो स्लिपर घेवन हांवें जे स्लिपर हांवें घेतले एक्सपेन्सीव तितून हांवें म्हाजी रियलिटी शेअर केली की म्हाका ते स्लिपर घेवन कशें दिसलें ओके म्हाका बरें दिसलें की ना अरे कॅमेरा सारको आहा की ना रे आसा ओके सो रियलिटी शेअर केली की म्हाका ते आवडले म्हाका कशें फील जालें रीच फील येयली काय ना येयली ते सांगलें जाल्यार थंय एक 1.5 शाण्यान पावरफूल कॉमेंट मारलेलो आसा ओके तूं इतले एक्सपेन्सीव वस्त घेतलाय आनी तूं रडटाय आतां ओके घेवच्या पयलीं तुका कळना तकली ना अरे भावा और भयणी कोणी तुवें कॉमेंट मारला पळय तुमकां हांव सांगूंक सोदता हांवें कितें वस्त घेतल्या ते म्हाजे फिलिंग्स एक्सप्रेस केला ओके तुमकां सांगला की ही जी वस्त हांवें ती घेतल्या हांव इतली म्हारग तितून ती घालून म्हाका व्हडलें कितें अनंत अंबानी व्हडले सेलिब्रिटी फील येवंक ना हेजो मिनींग अशें ना की हांवें ते पयशे वेस्ट केले हांवें म्हाका जाय म्हणून घेतला बट ओन्ली थिंग हांवें तुमकां एक्सप्रेस केला सांगला की म्हाका कितें इतली व्हडली फील येवंक ना भितर त्याच जाग्यार तुमकां खरें सांगता जे पयशे हांवें 60,000 30,000 or 12,000
ते स्लिपरांक मोडले तेजे 1 लाख तर हांव आनी 1 लाख तर हे गाडयेर उडयल्लो न्हू. हांव इतलो सॅटिस्फायड आसतलो की तुमकां सांगू शकना गाडयेचे पयशे. आनी म्हाजे हितून आनी खूब कितें कितें आहा. हांव चिंत्ता हे गाडयेचे कलर चेंज करपाक, मागीर हेका आतां हांव एअर सस्पेन्शन बसयता, मागीर हायड्रोलीक आनी खूब कितें आहा म्हाजे हितून. एक्सपेन्स म्हाजो खूब आहा. सो एटलिस्ट हांवें तेजेर पयशे मोडलेले हांव हॅपी उरतलो आहलो. ओके, पण स्लिपरांचेर हांव इतलो हें सांगना तुमकां. खरें सांगता म्हाज्या पांयान तुमी पळयत न्हू आजून शॉक जातले. हे पळय, हे हांवें पांयान घातल्या 200 रुपयाचे आजून. ओके, सो तशें आहा तें म्हाजें एडिक्शन हें. आनी तुमकां एक गूड न्यूज दिवंक सोदता. आमी फाटीं प्रिवियस व्लॉगांनी तुमी पळयलेले हांवें RX घेतलेली, यामाहा RX 2 स्ट्रोक. सो गायज ती फायनली रेडी जाल्लेली आसा. ऑलमोस्ट रेडी जाल्ल्या, रेडी जावंक ना, ऑलमोस्ट जाल्या. सो व्हेरी सून हांव ती असेंबल करतलो आनी तुमच्या मुखार हाडून दाखयतलो की गाडी कशी जाल्या पळय ती. फक्त म्हाका भेर सारो मोग दाखया. आनी कोण कोण म्हाज्या RX पळोवपाक वेट करता ते कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करा. ओके, टील दॅन हांव वयता न्हिदोंक. आयचो ब्लॉग खरोच धाकटो आसा कित्याक सॉलीड तकली फोडटा. प्लीज अंडरस्टँड करा. फाल्यांसून तुमकां बरे ब्लॉग करता. आनी आतां हांव न्हिदोंक वयता. चला, चॅनलाचेर नेवे जाल्यार सबस्क्रायब करा. टाटा, गुड नायट.